देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 14 वळ 22 ते 33. आनी रोकडेंच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यांत चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूच पुर्यान तो थंय एकलोच आसलो. होड्डें भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बुडवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. फांत्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरचें आयलो. आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोकडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवूं नाकात. पेद्रून परतिपाल करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सरशीं हांव येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्या वेलो देंवून जेजू सरशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोकडोच जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, होलक्या भावार्थाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी तांचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार.